मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार पणजेचो विकास करपाक फाटली 22 वर्सां अपेक्षीत आसला। जे तांणी 22 वर्सांनी केल्ले ना ते 365 दिसांनी करतलो म्हण सांगून तो जनते कडेन फटिंगपणां करता म्हण आरोप गोवा सुरक्षा मंचाचे पणजेचे उमेदवार आनंद शिरोडकार हांणी केला। बिरेस्तारा गोवा सुरक्षा मंचान पणजेच्या टी.बी. कुन्हा सभाघरात जाहीरनामो प्रसिद्ध केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आम्ही पळयलां, प्रत्यक्षान उतरयतले, पणजेक व्हंकल कशी सजयतले। पणजेची अधोगती खंत मनान उपजयता, ताई भाऊची प्रेरणा कर्तृत्व आमचे जागयता। पणजेची अधोगती खंत मनान उपजयता, ताई भाऊची प्रेरणा कर्तृत्व आमचे फुलयता। पर्रीकाराक सोडचे ना, जिखल्या बगर रावचे ना। पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आम्ही पळयलां। आमच्यातले मनीसपण महालक्ष्मी आमच्यान जागयता, दुसऱ्या खातीर जगपाक वेलिंगकार आमकां शिकयता। आमच्यातले मनीसपण महालक्ष्मी आमच्यान जागयता, दुसऱ्या खातीर जगपाक वेलिंगकार आमकां शिकयता। कश्टांक पर्याय ना, जिखल्या बगर रावचे ना। पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आमी पळयलां। गोसुमची आमी भुरगीं खंयच्या खंय व्हांवची ना, समाजाच्यो वेदना सेवेन आमी क्षमयतली। गोसुमची आमी भुरगीं खंयच्या खंय व्हांवची ना, समाजाच्यो वेदना सेवेन आमी श्रमयतली। दिल्ले उतर मोडचे ना, जिखल्या शिवाय रावचे ना। प्रत्येक मतदाराकडे हांव वतलो। मतां जिखपाचे काय हारपाचे हो उद्देश दवरून हांव हे इलेक्शन लढना की मनोहर पर्रीकाराची दहशत आणि मनोहर पर्रीकाराची फटिंगपणां जी आसा ती पणजेकारां समोर, सबंद गोंया समोर आणि सबंद देशा समोर जे आसा ती मांडपा खातीर हांव झगडटा। आणि हे करता आसतना म्हाका खात्री आसा की जर मनोहर पर्रीकाराची फटिंगपणां आणि मनोहर पर्रीकाराची ही चालासावां जर जनतेच्या लक्षान येले जाल्यार ह्या येता त्या काळान लोकांच्या लक्षान जर येले जाल्यार लोक म्हाका निवडून दिवपाक सुद्दां कांयच फाटी सरचे ना, अशा प्रकारचो आत्मविश्वास जो आहा तो हांव तुमचे समोर व्यक्त करता।